नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत आनीक 2 कोरोना दुयेंती आंकडो 45 SRL लॅबाच्यो टेस्टी दुबावीत प्रायव्हेट लॅबाचे परमिशन होल्डार सरकार परमिशन करता सस्पेंड उत्तर प्रदेशाक 2 दिसांत धा ट्रेनिंग। मडगांव फोंडे पणजे रुटार प्रायव्हेट बसी बंद कामाधंद्याक यो वच करतल्यांचे हाल कदंबाक विनवण्यो बसवाले म्हणटात धंदो परवडना सोदता सबसिडी कदंबात मात बिनधास्त गर्दी। SSCची परीक्षा सुरू 29 सेंटरांनी सोशल डिस्टन्सिंगाची शिस्त सांबाळून 20,000 भुरगीं परीक्षेक एका क्लासरूमात 12 भुरगीं शिमेवेल्या कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक 6 केंद्रां। भयंकर चक्रीवादळ अम्फन बंगाल ओडिशांत नासधूस करून बांगलादेशांत कोलकात्यांत 72 गेले 7 लाख लोकांक हालयले परिस्थिती जाग्यार घालूंक NDRFची झुजा पावड्यार मोहीम। मोदी सरकाराच्यो आत्मनिर्भर भारत पॅकेजीच्यो शेतकी स्किमी गोंयांत चालीक लावंक स्वता राज्यपालान घालें लक्ष शेतकी मंत्री ताचे टिमीक राजभवनाचेर आपोवन कारभाराचो रिव्ह्यू। गोंयांत आनीक 2 कोरोना दुयेंती 45 जाले। दोनूय दुयेंती मुंबय सावन ट्रेनीन आयिल्ले पत्तो गोंयचोच। ट्रूनेट टेस्टींत पॉझिटिव्ह आयिल्लो इटली सावन आयिल्लो एकलो तारवटी आतां निगेटिव्ह। 3 उद्देगीक कामगारांच्यो टेस्टी SRL लॅबाचे टेस्टींत पॉझिटिव्ह आयल्यो GMCंत त्योच निगेटिव्ह। ताका लागून SRLाचें परमिशन सस्पेंड करपाचें सरकारान थारायलां। ब्रेस्तारा 4 मायग्रंट स्पेशल ट्रेनी उत्तर प्रदेशाक सोडल्यो शुक्रारा आनीक 6 वतल्यो। Both of these cases are of rail passengers who came in by one of the transit trains. So this brings our number of active cases to 45. I just want to clarify one thing, that there were a few media reports today that one of the air passengers who came in yesterday in the 3 flights from Italy was tested positive. It is true that that person's test was TrueNat screening positive, but that person has been tested negative twice in our RT-PCR test at GMC. एखाद्या भुरग्याचे तापमान चढ मेळ्यार पासून ताका वेगळ्या रूमात परीक्षा दिवपाची संद दितले। If now symptoms, by symptoms what we mean is that student shows high temperature during the thermal screening. What we have decided is, if there is such a situation, so far we have not got that situation, so we will not allow that student to give the exam along with other students. At the same time, we cannot deny that student the opportunity to appear for the exam. We will isolate the student, put him or her in a separate classroom, and with all due precautions, we will allow the student to take the exam. इतले मजगती भायल्यान येवपी लोकांवेल्यान मायकल लोबोचेर रोहन खंवटेन खर टिका केली। मायकला सारकेले मनीस सेल्फ इंट्रस्टा खातीर आज गोंय काबार करूं म्हटले। जे नॉन गोवन्स येतात ते चडशे गोंयकार खंय टुरिस्ट येतात ते टुरिस्ट रावपाक खंय वता? बेळावली वता ना, सेंटाक्रूज वता ना, सान आंद्रे वता ना, केप्यां वता ना, पेडण्यां वता ना, जाल्यार वता खंय? वता कोळंगुटे। म्हणजे अनलेस द MLA ऑफ दॅट एरिया हॅज टू स्पीक अदरवायज आपल्याक नाका म्हणून ते टुरिस्ट हांगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांव फोंडे पणजे रुटाच्यो प्रायव्हेट बसी बंद। फोंडे भितरल्या रुटांच्योय बंद। कामधंद्याक यो वच करतल्यांचे बायलांचे हाल निदान कदंबान तरी वेळ प्रसंगाक वेवस्था करपाची। कदंबाचो स्टाफूय हालना म्हूण बायलांक तिडक। सगळ्या रुटाच्यो बसी चलतात, फोंडे मडगांव पणजे रुटारूच कटकटी कित्याक काय म्हूण प्रस्न। बसवाल्यांक खंय धंदो परवडना, कदंबाक सोशल डिस्टन्सिंग लागना काय म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। 9:45 साकून उबी आसात आमी आतां फोंडा वचपा लागून। काल काय आमकां सांगू ना की बस नासतना प्रायव्हेट बसी आसचेना म्हणून। हांगा येवन आमी आतां 9:45 पासून उबी आसा जाल्यार एकूय बस ना प्रायव्हेटाची। आनी कदंबाक विचारलेल्या कदंबा आमकां सांगता की आमकां इन्स्ट्रक्शन ना खंयच्यान खंयची बस सोडपाची। ते विचारपाक गेले बसी खंय विचारपाक तो सांगता प्रायव्हेट बसीचेर जो कोणें तो फातर मारल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा काय म्हणून ताका प्रायव्हेट बसी ना आयज ना म्हणून आतां हांगा आयले जाल्यार प्रायव्हेट बसी ना म्हणून सांगतात। एकूय बस ना आतां फोंडे वचपाक। आनी आमकां फोंड्याकूच लोकांक प्रॉब्लम जाता। कामाक वता आमी सगळीं जाण कामाक वता,
सदांची ऑफिसाची आमची सगळी जाण आसा ती सगळी ऑफिसाची आसात आमी करपाचें कितलो टाइम कितें जालो प्रॉब्लेम जावपाक लागला जालें आतां कोविडाचें हें जाल्ल्या पासून लॉकडावन जाल्ल्या पासून हें आसा आमी सफर करता हे स्ट्रेसान आसात आतां आमी सगळी बायलो कितें करपाचें आमकां घरांतल्यान जेवण करून बेगीन बेगीन भायर सरपाक जाय टायमींग तरी आमकां कळ्ळें कदंबाची बाबा ह्यो बसो आसा जाल्यार आमी ती टायम धरून तरी येवपाक मेळटली आमकां टायमींगूच ना जाल्यार आमी कशें करपाचें हांगा आयलें जाल्यार प्रायवेट बंद केन्ना म्हणटात ते प्रायवेट आसा केन्ना म्हणटात ते कदंबा आसा आतां कदंबाच्यो बसो ना आमकां नोटीस वूड बी बेटर a prior notice that there is no bus, they would at least not take the... So now how long you have been waiting for the We bus? have been waiting since 1 hour now. 1 hour. It's happening every day. So at least government should do something. If we just speak to the transport people, Kadamba people, they are not taking any action. So please, if you can, government should do something for us because we need to go to office. And this is only happening to traveling to Ponda. This is like Panjim buses are there, Vasco buses are there. Why only Ponda? People travel to Ponda for work also, right? It's not like people just go for market or shop or something. But this is like a serious thing which is happening in... तिडकल्ल्यो बायलो मडगांव कदंबा डेपोच्या मॅनेजरा मेरेन पावल्यो ताणें तांकां कदंबाची वेवस्था करता म्हूण सांगून धाडली ताणें आतां आमकां प्रॉमीस केला की आतां आमकां जो प्रायवेट बस जो पर्यंत चालू जायना न्ही तो पर्यंत 9 एक सोडटलो आनी 8:30 एक बस सोडटलो आनी 9 एक बस सोडटलो सकाळची आनी सांजची 5 एक सोडटलो फोंडा बस स्टँडांतल्यान आनी 5:30 एक सोडटलो आनी प्रायवेट बसी जर मदें चालू जाल्यो जाल्यार मागीर ते लोक सोडपाना आतां तेणें आमकां सांगलें एक अरेंज करता बस म्हणून परवडना म्हूण खंय फोंडेच्या बस ऑपरेटरांनी बसी बंद दवरल्यात संघटनेचोय तोच सूर केंद्राच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजींतल्यान खंय सरकारान बसवाल्यांक आदार करचो आमी सद्या परिस्थितीनूच ना हे गाडयो डिझल घालून चलोवपाची जवळ जवळ आमकां 2000 रुपया सगळो इन्कम सोडून लॉस जाता तरी आमी वाट पळयली अजुनूय आमी वाट पळयता पूण कितें जालां आमकां घेतले पॅसेंजर जाल्यारूय दंड जाला म्हणजे सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करना आनी घेयना जाल्यार आमी पॅसेंजर सांडटा म्हणून सर्वीस दिना तितूंतल्यान मार्ग काडप हें म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे किंवा ऑनरेबल CM किंवा जे एक्सपर्ट्स हितून चिंततले आनी आमकां कितें तरी एक बरें डिसिजन दितले ह्यो गाडयो आमी कश्यो ऑपरेट करप जेणे करून इतलीं वर्सां ज्या पॅसेंजरांचेर आमी जगतात त्या पॅसेंजरांकूय त्रास जावचो न्ही आनी आमी ह्यो सोय ऑपरेट करूंक शकता दवरून आतां आमचे टॅक्स फारीक केलो आमी रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स हें तरी सांगता ते सरकारान लक्षान घेवचें बरं आमी डायरेक्टरांक विचारले असिस्टंट डायरेक्टर ते सांगता आमकां म्हणटा कांय येवंक ना अजून तुका भरचोच पडटलो म्हणजे लोकांनी भिवन टॅक्स भरलो बरं फायन तेजो डब्बल इन फायन मागीर तो चुकलो जाल्यार बरं हे रिफंड दिता तेन्ना गजाली सद्या पदरचे भरून हे ह्यो गाडयो बंद आसा सगळ्यो टॅक्स भरून गाडयो बंद आहा पूण आमी कशेंय तरी एक दोन चालू दवरल्या गाडी आतां फोंडेकाराचें कितें आहा तेंचें वैयक्तीक मत म्हणजे ते कितें आहा एक्सपिरियन्स ऑपरेटर तेंच्यांनी चलोवन पयलीं ते म्हणटा आमकां कशेंच परवडना तेन्ना आमी तांकां फोर्स करूंक शकना एसोसिएशन बाबा चालू करा म्हणून कित्याक आमचे कडेन तांकां दिवंक डिझलाक पयशे ना बरें आमी तांकां सांगलें तुमी चलया रे चलया एक दोन चलया हेंय सांगूंक शकना तेन्ना हेजेर सरकारान सकयल चवकशी करची आनी कितें ना कितें तरी आमकां हे बसवाल्यांक 2 लाख कोटी इल्ले आसा तितूनचे कितें तरी हे बसवाल्यांक म्हणून दिवचें एक आतां हे कितें आहा एक 4-5 म्हयने हे त्रास आहा हे निवारण जायसर सरकारान हे डिझलाची कितें तरी सोय आमची बसवाल्यांची करची हें म्हाजें मत पणजे बस स्टँडारूय तेंच फोंडेच्या रुटाच्यो बसी बंद प्रायवेटवाल्यांनी बसी अश्यो पार्क करून दवरल्यात प्रायवेटवाल्यांक सोशल डिस्टन्सिंग कदंबात मात पॅसेंजरांची गर्दी बसवाले म्हणटा हो कसलो न्याय विचारूंक गेल्यार कदंबावाले म्हणटा लोक आयकना गर्देक कदंबा जबाबदार ना आमकां 3,000 रोकडे तालाव दिता आमी गाडी बेश्टे बंद धरू ना गाडी पुलिसनार व्हरपाची काल सांगला मिडियाक सांगला ब्रेस्तारा सकाळी मडगांवच्या बायलांक फोंड्या कामाक वचपाक बशी नाशिल्ल्यान हाल जाल्यार सांजे पणजेच्यान फोंड्या कामावेल्यान वचपी बायलांचे बशी नाशिल्ल्यान हाल ह्या बायलांक कदंबात बसून ती अचकीत वचना म्हूण परत सकल देंवचें पडलें मॅडम कित्याक देवली तुमी कित्याक देवली कोण कितले घेता खंय ते फोंड्या का मडगांव बस खंय हय ते कितें म्हणटात तेंच्यांनी सांगला म्हणटा की बस सोडिना म्हणून पयलीं सोडटा म्हणून आमी सगळे पॅसेंजर पयलीं सांगलें सोडटा म्हणून आतां कितें म्हणून तुमी देवली देवली अरे विचार तांकां विचार हय विचार आमी वतली कशी आतां
वचपाचें कशें म्हणटा सकाळीं बायलां मनशां आमी आतां वचपाचें कशें. कळटा ते प्रमाण सोशल डिस्टन्सिंग बसवाल्यांक कोत्र गेला. आदी 50% सिटींग व्हरपाची अट आशिल्ली. उपरांत ल्हव भितरले भितर 100% सिटींग व्हरूंक लागले. आतां स्टँडींग पॅसेंजर सुरू जाल्ल्यान चडार पडले म्हूण खंय RTO तालाव मारूंक लागल्यात. सोशल डिस्टन्सिंग गुटलावन बसी चलोवपाची तयारी. कदंबात सध्या तेंच चल्लां. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून बसी चलोवप खंय प्रायव्हेटवाल्यांक परवडना म्हूण सरकारा कडच्यान सबसिडी आनी कंपेन्सेशन सोदतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वीची परीक्षा निमाणे सुरू. 29 सेंटरांनी परीक्षा चलता. 19,680 भुरगे बसल्यात. गोवा बोर्डाचो 3,000 स्टाफ परीक्षेक वावुरता. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूंक एका क्लासरुमांत फक्त 12 भुरगीं. कोरोना लॉकडावनाक लागून परीक्षा फुडें धुकलिल्ली. 2 एप्रिलाक जावपाची ती आज सुरू जावन 6 जूनाक सोंपतली. कर्नाटक महाराष्ट्राचे शिमेवेल्या भुरग्यांक 6 केंद्रां आसात. 19,680 candidates will be answering at 29 centers across the state, out of which 9,790 those are the boys and 9,890 are the girls. We have made a special arrangement. Some of our students, because of lockdown, they are across the borders of Maharashtra and Karnataka. So to facilitate them to answer the examinations, we have opened 6 centers on the border itself, border of Maharashtra and Karnataka. There are 4 such sub-centers open in Sindhudurga district and 2 sub-centers in Karnataka. It starts from Patradevi, so that is this side it is Arunda. This is one of the center. Second one, this is in Satarda. Third one, this is in Ai. This is Government Primary School, Dodamarg. Fourth one, this is New English High School, Bedshi. This is Dodamarg. These are the 4 centers in the border of Maharashtra, and 2 more. This is one is in Cholla Khanapur, Karnataka. This is Government Upper Primary School, and the 6th one, this is in Karwar. This is Union High School in Mazadi. SSC बोर्डाचे एग्जाम पहिला जो माद्रे सेंटर आसा तो पेपर आसा तो हॉर्टिकल्चर आणि पयलीं हांगा हर्मल पंचक्रोशी हायस्कूल आसा सब सेंटर स्टार्ट जाल्लें आसा. हांगा आमी सगळी जी तयारी आसा सोशल डिस्टन्स मेंटेन केल्लो आसा, सॅनिटायझर लायिल्लो आसा, सगळ्या भुरग्यांची बऱ्यापैकी इवन गन जे आसा तेजें टेम्परेचर सगळें नॉर्मल आसा आनी बऱ्यापैकी आमी हो एग्जाम स्टार्ट केल्ली आसा. ह्या हर्मल सब सेंटरात एकूण 133 विद्यार्थ्यांची आम्ही सिटींग अरेंजमेंट केल्ली आसा. आपले जे हात आसात ते 20 सेकंड सारखे रब करून सोडटात आणि मागीर तांकां 1 बाय 1 आमी त्या ब्लॉकांनी व्हरता, चेक करता. इन केस जर टेम्परेचर वाडलेले दिसले तेचे जाल्यार इमिजिएट मेडिकल हेल्प घेवपा खातीर आमची यंत्रणा सज्ज आसा. बंगालच्या उपसागरांतल्यान आयिल्लें भयंकर चक्रीवादळ अम्फन बंगाल ओडिशांत नास धूस करून बांगलादेशांत पावलें. कोलकात्यांत धुमाकूळ घालो 72 जाण सोंपले. बंगाल ओडिशांत मेळून 7 लाख लोकांक हालोवचे पडले. वादळान कितलींशींच घरां पडलीं, लायटीचे खांबे, झाडांची नास धूस. 1999 उपरांत पयलें भयंकर चक्रीवादळ. परिस्थिती जाग्यार घालूंक NDRFची झुजा पावड्यार मोहीम. NDRF की ज़रूरत है, जो अभी जो टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की ज़रूरत है और टीम्स की ज़रूरत है. मुझे बताते हुए कोई हिचक नहीं है कि इमीडिएटली NCMC के चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर हामी भरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं. इसके बाद भी अगर और टीमों की ज़रूरत होगी असेसमेंट के आधार पर तो और हम लोग दे सकते हैं. इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है. पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कहा जा रहा है. इसके बारे में भी आकलन और ग्राउंड लेवल सर्वे होने वाला है और टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहाँ जाएगी और ग्राउंड पर उसको फिजिकली आकलन करेगी. जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं, तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है। दूसरे जो वेदर सिस्टम्स वगैरह हैं इसके ऊपर नज़र रखे हैं और टाइम टू टाइम हम दूसरे एडवर्स वेदर सिस्टम्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स के बारे में भी हम सूचित करते रहेंगे। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया। वास्को चाफेरान वाड्यार नेवीचे रेजिडेन्शियल बिल्डिंगेंतल्यान सिवेज उक्त्यार सोडटा म्हूण लोकांचो बोवाळ। पावसांत ती थंयच्यान तळ्यांत पावतली म्हूण लोकांक भंय। लोकांनी थंय वचून परिस्थिती पळयली, गजाल खरी म्हूण दावो। नगराध्यक्षाकय गजाल खबर आसा, नगराध्यक्षाक सांगूनय कांयच एक्शन ना म्हूण लोक बेजार। नेवीचे कॉलनींतले कोणूच तोंड उगडूंक तयार नात। जाल्यार हांगसर जे पयल्ले आसा जाल्यार सगळे नेवीन जे फाटल्यान पळयत जाल्यार तुमच्या हांगा आख्खे नेवीन सगळे बिल्डिंग सगळे बांदलेले आसा आनी हे आयज नेवी जे आसा ते अंडर डिफेन्स येता। जाल्यार आमी आयज देशाची सुरक्षा म्हणून एक आमी नेवीक जे पळयता त्याच्या उपरांत जर पळोवंक गेले जाल्यार आयज हो फाटल्यान जर हे सगळे सिवरेज सोडलेली आसा कंटिन्यू 24 आवर्स त्यांची सिवरेज चालू आसा जाल्यार ती सगळी एक्झिस्टिंग नालान वयता सगळी आनी हांगसर जो एकूच एक झर आसा जी पोर्तुगीज टायमान जी आसा अजून पर्यंत आनी सगळे सरावंडींग उदक जे आसा हे झरींच्यान वयता। आयज फाटल्यान पळय जाल्यार सिवरेज जे आतां एक मनसून 15 दीस तेकलेलो आसा आमच्या फुड्यान पावलो आसा जाल्यार हे सगळी सिवरेज फाल्यां हे झरीन वयतली। मिर्सेस वाडे डेंगू पावलेलो आसा, म्हाजे एक नेबराक एक धाकले चेडवाक जे 5 वर्सांचो चेडू आसा तेका डेंगू जाल्लो आसा। हे अशें जावपाक जायना। आतां हेणी पयलीं आमकां कांय अशी अडचण नाशिल्ले ते नेवीचे बीन कितें, पण आतां हे हांगा तेंच्यांनी जे सिवरेज सोडला तुमकां सांगता सकाळचे जेन्ना उठता संक बीन थंडेच्या टायमान बीन असले घाण वास येता आसले तेजे। ती जी झर आसा ही पयलीं सावन आसा आनीक हांव 2005-2010 पळय आसलो कावन्सिलर आसलो हांगा तेन्ना हांवें कशेंच त्या हातून तुका सिवरेज सोडपाक दिली नासली। मदींच हांव ना जालो तेन्ना मातशें आमचे म्युनिसिपालिटीचे एखादें दुर्लक्ष जालें आसतलें 2010-15 आनी तेन्ना जाय तेन्ना तातूंत सिवरेज सोडले आहा आनी ह्या फाटल्या एक म्हयनो पयलीं या 2 म्हयने पयलीं हांवें थंय इन्स्पेक्शन केलें लोकांक घेवन जाल्यार थंय नेवीन सिवरेज सोडली आसा आनीक हे हांवें नजरेक हाडलें कोणाच्या एमीचे हाडले सेंटर इन्स्पेक्टराचे हाडले म्हाजे सुपरवायझराचे हाडले वचून इन्स्पेक्शन करा आनी तांकां नोटीस धाडा म्हणून टील डेट अजून पसून कांयच केल्लें ना। आयज हांव परतो चीफ ऑफिसरा फुडें वता आतां वता आनी ताका तेजे नजरेन हाडटा। आदलो सर्गेस्त प्रधानमंत्री राजीव गांधीची आज 29वी पुण्यतीथ। 29 वर्सां आदीं आयच्या दिसा राजीव गांधीची आत्मघाती हल्ल्यांत हत्या केल्ली। गोंयच्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बांबोळे जीएमसी कडेन राजीव गांधीच्या पुतळ्याक हार घालो। काँग्रेस हावजांतय ताका आर्गां ओंपलीं। गोंयचेर राजीव गांधीचो उपाट मोग आशिल्लो म्हूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ताच्यो यादी काडल्यो। राजीव गांधीन देशा खातीर भरपूर करून दाखयलें आनी हेर तांगेले फॅमिली मेंबरां भशेन सर्गेस इंदिरा गांधी जिणें सांगलोलें आपूण मरूं बिना पूण आपलो एक थेंबो देशाचे युनिटीक आनी विकासा खातीर धांवतलो तेंच बाब राजीव गांधीन केलें। तांणी चड उलोवंक ना आतांच्या सरकारा भशेन, आतां सगलीं उलोवपाचें आनी करप थोडें। तांणी करून दाखयलें आनी उलोवप थोडें केलें। But today, when we are going through these difficult times, I still remember his love for Goa. He wanted 100% employment. And I feel very nostalgic today because 29 years back, Rajiv ji phoned us on 17th morning that he wants to come and address a public meeting in Goa. It was election campaign meeting. And he informed us in the morning. We had a meeting on 17th of May, 4 days before the heinous assassination.
I had a great bond, respect and relationship with you. After the meeting, he took me aside and he told me, Goans are very intelligent, hard-working. There should be 100% employment and 100% housing. तेज मागीर कॉम्प्युटराच्या क्षेत्रांत आसत, टेलिकम्युनिकेशनाच्या क्षेत्रांत आसत, वोटींग रायट हे एज 21 वर्सां आशिल्लें तें 18 वर्सांचेर हाडपाचें आसत, किंवा म्युनिसिपल आनी पंचायतीक पावर दिवपा खातीर 73rd 74th अमेंडमेंट आसत. हे सगळें जें काम आसा हें राजीव गांधीन आपल्या हातूंत केल्लें आसा आनी म्हणून आज लोकांच्या मदीं ताजी जी पॉप्युलॅरिटी तेन्ना आशिल्ली आज सुद्दां लोक तरणाटे लोक सगळे जाणटे लोक हे राजीव गांधीक याद करतात. एक नवे सोशल रिफॉर्म्स, टेक्नॉलॉजिकल रिफॉर्म्स, वेगळे तरेचे एम्पावरमेंट ते बायलांक मदीं जावं ते ओबीसीक जावं ते एससीक जावं एसटीक जावं ते आमच्या यंगस्टर्स जे 18 वर्सां जाता त्या पिरायेच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचो एम्पावरमेंट दिवपाचो आनी देशाक एकवट दवरपाक ताणें आपल्या जिवाचो सुद्दां त्याग केल्लो आसा. ताका आमी आयज श्रद्धांजली. मुरगांव सड्यार वर्सांची वर्सां उबे जाल्ले कोयराचे डंप निमाणे क्लियर, कॉन्ट्रॅक्टर यशस्वी. लिगसी डंप म्हणून लोक थंय बोट दाखयताले. तांणी आतां ही सुवात मुद्दम येवन पळोवची म्हूण थंयचो आमदार मंत्री मिलिंद आतां उलयता. ते सुवातेर 2 बायोडायजेस्टर बसोवपाचो प्लान आसा. सगळ्या पंचायतीक बायोडायजेस्टर दिवंक सुरू करतले म्हूण शार नियोजन मंत्री मिलिंद सांगता. पण इम्पॉर्टंट म्हणजे आता तुम्ही वचत पळयशात जाल्यार एक कित्येक वर्सां थंय तुमी दोंगर पळयतालो गार्बेजाचो तो ऑलमोस्ट आयज नील जाला, ऑलमोस्ट नील जाला. म्हणजे मे बी विदीन नेक्स्ट 10 days सारकें साफ जातलें मैदान कशें अशा परिस्थितीन आनी तें जितलें ट्रीट केलां तें सगळें आमी तो न्यू प्लांट घातलो, सक्सेसफुली काम केलां त्या कंपनीन, कॉन्ट्रॅक्टराक, डिपार्टमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी तो इतल्या बऱ्यापैकी काम करून तेणी अजिबात ह्या जाग्यार रोडाच्या सायडीन आनी मदीं आसतना सुद्दां लोकांची कंप्लेंट जालो, लोक वयता, लोक एप्रिशिएट करता आनी बरेंच खरें तेणी सारकें एप्रिशिएट करपाचें काम केलां. ऑलमोस्ट फिनीश केलां. फक्त कितें जालां की लॉकडावन आसल्या कारणान तेचे ते बाकीचे सगळे आफ्टर ट्रीट केल्या नंतर जे मटेरियल तयार जाता पळय ते सगळें ताका शिफ्ट करपाक म्हणजे ते आउट ऑफ गोवा वचपाक जाय खंयच्या तरी सिमेंट फॅक्टरीन ते व्हरून तो पावना म्हणून तो थंय येता. ते जातकूच तो विथ परमिशन सगळें क्लियर करतलो. प्लांट अजूनय रन जाता. म्हणजे 14th फायनान्साच्या अंडर सुडा कडल्यान सगळ्या म्युनिसिपालिटींक बायोडायजेस्टर 5 मेट्रीक टनाचे दिवपाक केला पळय तेजो प्रोसेस चालू आहा. ते 2 आमी आतां इमिजिएटली म्हणजे ते येवन करप ते सगळें पळय टेंडर बी जाल्लो ते 2 थंय बसयतले. दॅट इज फॉर वेट गार्बेज ओन्ली. सेग्रिगेट करून वेट आनी ड्राय सेपरेटली. ड्राय थंय उरली जाल्यार वास येना. वेट आतां थंय उरली की वास येता. तो प्रोसेस चालू आहा. आनी हेच्या फुडें आमच्या लोकांनी ती सेग्रिगेट करून जर दिली जाल्यार आमकां ते फुडलें ट्रीट करपाक बरें पडटलें. 2 थंय बायोडायजेस्टर बसपाचें इमिजिएटली आनी गरज पडली जाल्यार आनी एक 2 आमी प्रपोज करूंक सोदता. सो एक आमचें उतर आसलें की आमी ह्या फावटी गार्बेजीचेर लक्ष घालतले. आयज कोणी ओपन चॅलेंज आहा कोणी खंयच्यानय कोणी क्रिटिसायज केल्लें धरून सगळ्यांनी वचून थंय पळोवपाचें तो प्लॉट आतां कसो दिसता हो खरेंच बरें काम जालां. अशेंच काम दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनय जावचें जालें जाल्यार तें बरें पडटलें. गार्बेजाचो विशय जो आहा तो सॉल्व करपाक अशें जर काम केलें जाल्यार इजिली सॉल्व जावंक शकता. मोदी सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजीच्यो शेतकी स्किमी गोंयांत चालीक लावंक आतां स्वता राज्यपालान लक्ष घालां. राज्यपाल सत्यपाल मलिकान शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार आनी ताचे टिमीक आपोवन स्किमीचें गोंयांत कशें कितें करूं येता ताचो रिव्ह्यू घेतलो. दनपारा राजभवनाचेर बसका जाली. खाजन जमीन ऑर्गॅनिक फार्मिंग खात्याच्या कारभाराची राज्यपालान वासपूस केली म्हूण मंत्री बाबू सांगता. सगळे विशय चर्चा करता आसतना ह्या कोविड-19 भितर आमी जेन्ना परत सगळ्याक सोडलीत जाता आसतना सगळे जाग्यार पडटा आसतना आयज शेतकी क्षेत्राक एक उचली पावंड्याचेर आमी कशें व्हरतले हे सगळे संपूर्ण हाजेर आमचें डिस्कशन जालें. बरें दिसलें आमकां. 2 वरांची चर्चा जाली. आमचे सेक्रेटरी आमचे डायरेक्टर आशिल्ले ते आनी ओवरऑल एक आयकून एक ह्या खात्याचो मंत्री नात्यान एक समाधान दिसलें की आमी गेले उपरांत वयता आसतना तेमी म्हणलें की आमकां खऱ्या अर्थान एक बरें तुमचें काम चल्लां. आमी डेली सगळें तुमचें
काम डिपार्टमेंटाचें पळयता आनी एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर खरें बरें काम चल्लां आनी अशेंच काम चलचें. केन्नाय एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो सुद्दां चेंज करपाचो विचार करचो न्हू, तुमी योग्य तरेन काम चल्लां अशें सुद्दां तेणी मुद्दाम तेमी एक उतर घेतलें. फार्मर जर मजबूत जाले, फार्मर जर घट जाले जाल्यार आमचो देश आनीक फुडें सरवंक शकता आनी हें करपा जाय आनी हें तुमी योग्य रितीन करता. हेजें फुडें करचें आनी आनीक करचें आनी आपले सहकार्य तुमकां सगळीं आसतलें अशे पद्दतीन बऱ्यापैकी आयज आमकां हें केल्लें आसा. 500 क्लस्टरा भितर 10,000 हेक्टर जमीन आमी आयज ऑर्गेनीक फार्मींग चालू आसा तें आयज हें पयलीं वर्स आसा. 3 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जातली तेन्ना ते संपूर्ण जे कितें पिकावळ आसतली तेन्ना ऑर्गेनीक पिकावळ म्हणजे सर्टिफिकेशन मेळटलें आनी त्या शेतकऱ्यांक तेंचे ज्या पिकावळीची आयज रेट मेळटा ताच्या की 2 डबल पटीने दाम रेट मेळटली सर्टिफिकेशन जाले उपरांत. तेजें सविस्तर आमचें उलोवप जालें. सपोर्ट प्रायस आमचो गोंयांत कशे पद्दतीन आसा तेजी सगळी सविस्तर म्हायती दिली. आयज आमी भाताक जेन्ना आख्ख्या म्हणजे एवरेज भारताची रेट जी आसा ती तांकां सपोर्ट प्रायस 18 रुपया दितात, पूण आमी हांगा 20 दितात. खजन लँड असतात त्या जमनी बद्दल आमी ती कशें रुपांतराक हाडटले ताजेर विचार जालो. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.